साउथ गोवा जवळ 3 महिने मायनिंग बंद असलेली. काल कुडचडेचे आमदार, सावडेचे आमदार आणि सांगेचे आमदार तिघी आमदार आणि सावडेचे सरपंच काल एक मिटिंग झाली आणि त्या मिटिंगेक सोल्युशन येयलें मायनी चालू करपाचें आणि आयच्यान मायनी चालू जाल्लें आसा. ह्यो रेटीचे विशयी चालू करपाक बरोच प्रयत्न जालो. मुख्यमंत्र्यान बसून सहकार्य केल्लें, त्याच बरोबर कुडचड्याच्या आमदारांनी भरपूर सहकार्य केलें. मागीर सावडेचो आमदार, मागीर आनी सांग्यावयले आमदार अशें जावन ते मागीर चालू जाल्यो आनी आयच्यान ते ट्रान्सपोर्ट जोरान चालू आसा. आनी हो ट्रान्सपोर्ट असोच हो सिजन कंप्लीट चालू उरचो आनी मुखार आमकां ह्याच आमदारां कडल्यान हे मायनिंग विशयी, ट्रान्सपोर्ट आनी रस्त्या विशयी जी कितें डिफिकल्टी येतली ते कितें आमकां सहकार्य हे आमदार करतले अशें म्हाका दिसता.